पक्षान सरकार स्थापन करतगर गोंया भितर 15 आनी 16 तारखेक काँग्रेस पक्षाचो अखिल भारतीय सेक्रेटरी श्री गिरीश चोडणकर हाणे भारतीय जनता पक्षाचेर आरोप केले, सदानंद तानावडेचेर आरोप केले की कॅसिनो कडल्यान पैसे घेवन साधारण 1000 कोटी गोंयच्या आमदारांक चोरून व्हेले म्हणून आरोप केलो। भारतीय जनता पक्षाचेर चोरयेचो आरोप लायलो। हेजे खातीर आमी तेचेर आज FIR लॉन्च केला अंडर सेक्शन 500 आणि 501 आनी हेजेर कारवाई करपाचें आमी पोलीस अधिकाऱ्या कडेन मागलेलें आसा। अध्यक्ष विनय तेंडुलकर पार्टी अध्यक्ष 15 तारखेक 16 तारखेक नंतर तेजे अधिकारी दिल्ली उलयताले। आमी तेका सगळे डॉक्युमेंट्स आयले, जे जे प्रेसांनी तेजी प्रेस कॉन्फरन्स जाली ते हे लायल्यात, अटॅच केल्ले एनेक्शल लायले आसा सगळे। सरकार जें घडलें हें घडोवपाक लागून 1000 कोटीची उलाढाल केली तांकां सगळ्यांक फोडपाक आनी त्यामुळे पक्षाची बदनामी केल्ली आसा ताणें आनी त्यामुळे तेचेर कंप्लेन आमी लॉन्च केल्ली आसा आनी तेचेर व्यवस्थीत कारवाय